introduce my team to all of you first. So, I'm Amit Kamath. I'm the president of Chemist and Druggist Association Goa. Is Prasad Tambala. I have Jogalia Prakash, wholesale and retail. So, is Prasad Tamba, secretary of Chemist and Tagale Sitara Medical Store Purji Asa. Is my ex-president Albert Disa. He has Offmax Pharma Purji wholesale asa. Yatin Naik, JN Agencies Mapsa, he is my treasurer. Lyndon De Silva, he is ex-secretary of our association. He has De Silva in Malgaon. And Kedar Jirge, he is the current vice president of our association. Jivan Rekha Medical Store Purji Asa. So, तुमका आम्ही आता हांगा आपयला because on this 20th of May, all India आम्ही nationwide 1 day strike for chemists, all India announced केला. So let me just give you the history behind this. So we are Chemist and Druggist Association Goa, and we are affiliated to our parent association called All India Organization of Chemists and Druggists, which is AIOCD. And we have been, and this one is against the online sale of medicine. So we have been fighting for this for last many years against online sale of medicine. आणि त्या हाजेर आम्ही ऑल इंडिया गव्हर्मेंटा कडेन खुबशे आमगेल्या ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशनान तांचे कडेन वाटाघाटी केल्यो, कितलीशीच तांकां पत्र बरयलीं, बट कोणेच काय काना मनार घेवना. सो अल्टिमेटली वी हॅड टू टेक दिस ड्रेस्टिक स्टेप. आम्ही युजली केन्नाच बंद दवरनात. वी आर वन ऑफ व्हेरी रेअरली आम्ही गो फॉर द सच स्ट्राईक ऑर बंद. So this is a very rare step for our organization, All India as well as for the state. But we were left with no choice. So त्या खातीर आम्ही एक token 1 day strike against online sale of medicine दवरले. So आमचे या All India organizationan total chemist members आसात 12,40,000 इतले members आसात. आणि ताजे बरोबर समज तुम्ही धरले की तांचे काम करपी आणि तांची फॅमिली, सो अराउंड 40 crores लोकांचे पोट आमचे हे कॅम्प ना, नॉट गोवा, ऑल इंडिया उलयता. 40 crores लोकांचे पोट आमचो हो स्टँड अलोन केमिस्ट म्हणटा तो आसा ते भरता ऑन दिस. आणि ऑनलायन इज इफेक्टिंग अस ट्रिमेंडसली ऑन टुडेज डे. सो द 3 major points which we are opposing and we are asking government to withdraw them is, first is the GSR 817. GSR 817 म्हळ्यार for online platform आमचो जो we are governed by a Drugs and Cosmetics Act 1940. So ताजे तेन्ना ऑनलायन नाशिल्ले, कांय नाशिल्ले. सो ताका हे करपाक गव्हर्मेंटान एक हो GSR 817 म्हणून नोटिफिकेशन काडलें, which is not yet passed but it is on फॉर पब्लीक रिव्ह्यू म्हणटा पळय तशें दवरिसा एंड स्टेक होल्डर्स. त्या हाचेर तो पॉयंट घेवन सध्या ऑनलायन प्लेयर्स इल्लिगली सध्या सप्लाय चालू आसा. तसोच दुसरो पॉयंट आसा तो GSR 220E. आता GSR 220E म्हळ्यार कितें तर ड्युरिंग कोविड टायम्स वेन वी वर फायटिंग एंड वी वर ओपन थ्रू आउट, ऑल इंडिया केमिस्ट सगळे ओपन आशिल्ले जेन्ना बाकी सगळे जग बंद आशिल्ले. वी वर देर ओपन आनी तेन्ना लोकांक घर पावोवपाक मेडिसीन बाय ड्रग्स अँड कॉस्मेटिक एक्ट वी कॅनॉट डेलिव्हर मेडिसीन होम. पूण तेन्ना ते लोकांक घर पावोवपा खातीर हो एक गव्हर्मेंटान 220E म्हणून तो एक नोटिफिकेशन काडिल्लें की यू कॅन डेलिव्हर मेडिसीन होम. हे दोन्ही हाचो फायदो घेवन आज ऑनलायन प्लेयर्स आर प्लेइंग ऑन दिस. की आता ते होम डिलिव्हरी दितात इज ओनली बिकॉज ऑफ दीज 2 things. सो तो एक मुद्दो की एंड वी हॅव टोल्ड गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया सो मेनी टायम्स की कोविड जालो, नाव स्टॉप दिस. आम्ही पेशंटाक आमचे हांगा करतात तशें आमी सप्लाय तांकां येवन व्हरू न्ही, बिकॉज ड्रग्स अँड कॉस्मेटिक्स एक्ट सेज दॅट की पेशंट कम्स विथ अ प्रिस्क्रिप्शन आणि त्या प्रमाणे वी सप्लाय टू देम एज पर द प्रिस्क्रिप्शन्स. सो तो एक मुद्दो. आणि तिसरो मुद्दो आसतो अबाउट दिस डिस्काउंट म्हणून. आता ऑनलायन डिस्काउंट मेळटा कस्टमराक कित्याक मेळची न्ही फायदो. वी आर रेडी फॉर दॅट, बट प्रॉब्लेम कितें जाता तर वी एज अ केमिस्ट, ऑल द केमिस्ट आर गवर्न्ड बाय DPCO and NPPA who fix our price.
हू फिक्स आर मार्जिन. एज अ होलसेलर म्हाका कितले मेळटले, एज अ रिटेलर कितले मेळटले आनी एमआरपी कितलो आसतलो. दिस इज बीन डिफायन्ड अँड हे बाय NPPA आणि BPCO, हे दोन गव्हर्नमेंट बॉडी हू फिक्सेस आर रेट्स. कॉर्पोरेट फार्मासीज सध्या ज्यो आसात ऑर ऑनलायन प्लेयर्स, what they do is they directly go to the company and because they can buy bulk, they do a deal and they are buying bulk at a discounted rate. तातूंत भितर certain times what happens, हे जे आमी हाजे ड्रग्स म्हणटात पळय, हॅबीट फॉर्मिंग ड्रग्स, ते सप्लाय जातात. कोण ते चेक करना. आमचे कडेन ती ऑनलायन सिस्टम ना की बाबा कोण फाल्यां हांव एक प्रिस्क्रिप्शन करता डॉक्टर अमित कामत म्हणून आणि ते अपलोड करता, ते सप्लाय टू यू. वेलीन आमच्या हांगा फार्मासीन समज तूं गेलो डॉक्टर अमित कामत म्हणून प्रिस्क्रिप्शन घेवन, एवरीबडी विल से वो कोण दोतोर काय म्हणून, बिकॉज वी नो हू आर द डॉक्टर सराउंडिंग दॅट फार्मासी. सो ते एक आमचो हे आसा. सो त्या खातीर दिस इज one day token strike to make government realize that you cannot treat medicine as any other commodity. To sell medicines, आमची फार्मासिस्ट असतात दर फार्मासीन, फूड टेस्ट दोतोराक आज टाइम नसता सांगपाक केन्ना किती घेवपाचें. दोतोर प्रिस्क्रायब करता दिता, आमचे फार्मासिस्ट सगळे एक्सप्लेन करतात बसून की खंयची गुळी केन्ना घेवपाची. कितलेशे जाणांक कळना, कलराचेर सांगचें पडटा, बाबा ही तांबडी गुळी तुवें ह्या दिसा घे अशें करून, ते आमचे फार्मासिस्ट करतात हांगा. आमचे फार्मासिस्ट हातून गांवांनी आसा, थंय आमचे तो एकुलतो एक फार्मासी आसता तो करता. आमी गोंयांत आतां तशें गांव म्हणटा ते उरले ना, पूण हे ऑल इंडिया जाता. थंय हे ऑनलायन प्लेयर्स कोण येनात. कोविडा टायमार ऑनलायन प्लेयर्स कोण नाशिल्ले, तेन्ना आशिल्ले आमी, आनी इट हॅज बिकम सर्वायवल फॉर अस. सो आय मीन बाय दिस स्ट्रायक वी अर्ज गव्हर्नमेंट to please stop this online sale of medicine so that we can do our business properly and ethically over here. Yeah, any questions? पण म्हाका सांगा पळय, तुमी जे लोकल तुमी जाले, लोकली जाले गोंयचे, पण जशें की गोंयान व्हडले प्लेयर आहा, ड्रगिस्ट, वेलनेस, अपोलो, तेवूय तुमच्या वांगडा पार्टिसिपेट जातले की बॅन? सो येस, आतां आमी एज यू सेड वी कॉल देम कॉर्पोरेट फार्मसीज, जे तांचे आमी स्टँड अलोन केमिस्ट जाता ते कॉर्पोरेट जाता. We have appealed to them. Apollo has said yes they will. आमी तशेंच ऑल इंडिया लेवल तांचे कडेन हें करपाक लागल्या, कित्याक these are companies which are there all over the India. सो तांचे कडेन उलोवणी चालू आसा. अपोलोन आमकां गोंयांत तरी सांगलां they will because they are our members, they will. हे आमगेले बाकीच्याय कॉर्पोरेट तांचे कडेन उलोवणी चालू आसा. We will let you know and we hope they come on our हे because it's survival. आमकां जाल्यार शक्य ना आमकां जगप हांगा. सो आनी एक गजाल म्हणल्यार की जर इन केस ऑफ एमर्जन्सी सो तेजेर कशें कितें? येस, सो एक म्हळ्यार ऑल हॉस्पिटल फार्मासीज विल बी ओपन. गुड पॉयंट, हांव विसरिल्लो सांगपाक तुमकां. हॉस्पिटल फार्मासीज आमी सगळ्यो ओपन दवरल्या, त्यो ना म्हणून. प्लस हांवें आमचे प्रेस खातीर आमचे तिगाचे नंबर दिल्ले आसात, म्हजे सेक्रेटरी आनी ट्रेजरर. आमी सांगतात हे करतात, तुमी फोन मारात खंयच्या सिटीन गोंयच्या केन्नाय खंयच्याय टायमार फोन जाय, आमी फार्मास ओपन करून तुमकां दिवपाक लायता. अर्जंट मेडिसीन खंयच्याय तुमकां कितें जाय, कोणाचीच गैरसोय जावची ना, खंयच्याच जनरल पब्लिकाक त्रास जावपाना. आनी पब्लिकाकूय सांगतात की जे रेग्युलर तुमगे मेडिसीन आसा ते 20 तारखेक घेवपाक रावनाका, पूण अर्जंट तुमकां कितेंय जाय खंयच्याय सिटीन, गोंयांत खंयच्याय सिटीन आमचे मेंबर्स सगळे पेडण्या ते काणकोण पर्यंत आसात. खंयी तुमकां खंयचें मेडिसीन जाय, तुमी ह्या तिगातले एका नंबराचेर सुद्दां फोन मारलो, तो त्या सिटीन फोन मारून, त्या गांवाक फोन मारून त्या कॅमिस्टाक ओपन करपाक लावून ताका तें मेडिसीन पावयता. ही आमची गॅरंटी की खंयच्याच पब्लिकाक त्रास जावपाना. प्लस जे हॉस्पिटलां आसात, आज सगळ्या हॉस्पिटलांनी भितर आपली फार्मास आसा, ती आमी ओपन दवरतले. आतां तातूंत भितर आनी एक तुमकां हांव सांगपाक सोदतालो की ते आमकां इन्स्पेक्शनां बी, आमची इन्स्पेक्शनां बी आज इतली बरे भशेन जातात. आमचे ड्रग्स FDA जे आसा, जे आमकां रेग्युलर येवन इन्स्पेक्शन करता. आमची एक गुळी आमची थंय जाली चुकून एक्स्ट्रा मेळ्ळी वा कमी मेळ्ळी, आमकां शोकोज येता. हांकां ऑनलायन पळोवपी सद्या कोणूच रेग्युलेटरी बॉडी ना. सो त्या खातीर ते आयदर ते कंप्लीट बंद करपाक जाय, हाजे शिवाय आनी पर्याय ना. आणि एकूच विचार म्हाका सांगा, तुमी हे 20 तारखेक 100% बॅन गोंयान सक्सेसफूल करतले? आमच्या सगळ्या मेंबरांक आमी उलो मारला आणि तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी उलो मारता की सगळ्यांनी हातून पार्टिसिपेट जावचो, कित्याक हो एकटो 2 जाणांचो प्रश्न ना. दिस इज एट 12,40,000 केमिस्ट जे ऑल ओव्हर इंडिया आसा
आनी तातूंत गोंयचे आमचे 550-600 कॅमिस्ट आसा हांचो सगळ्यांचो हो प्रश्न आसा. हे जर आतां जायना जाल्यार ताजेर बरोच व्हडलो दुश्परिणाम जावंक शकता. हे ऑनलायन आतां जी मेडिसीन दिता पळय तांकां सप्लाय कोण करता? ते ऑनलायन पळय आसा न्ही तातूंत हांगा गोंयांतल्यान तुका तसो कांय डायरेक्ट हे वचूना. ह्यो तुमी सगळे हाजेर पयले आसतलो सोशल मिडिया आनी हाजेर कोण 25% म्हणटा 30% म्हणटा ताजेर तूं एकदां अपलोड केलें तें प्रिस्क्रिप्शन तुका खंयच्यानूय येता कितलेय वेळा येता पूण तें गोंयान हें जायना. इट इज फ्रॉम द अदर स्टेट. एमर्जन्सी म्हणजे गोंयानूच लागींच आसपाक जाय न्हू. अशें कांय ना. एमर्जन्सी तुमकां मेळना ऑनलायन. Emergency तुका आज मेळना. दात दुखता जाल्यार तूं त्या खंयच्या एपार वच आनी माग तुका येया म्हणसर 48 आवर्स वतली हय. 2 दीस वतले ते येता म्हणल्यार. तातूंत सुद्दां ते येता ते खंयच्या स्टेटींतल्यान येतलो ते कळना. ह्याच आनी ते मागीर मेडिसीन ते फेक मेडिसिन्स बी आसता पळय तातूंत भर पडटा. आमचे जे केमिस्ट आसात ते आमच्या ऑथोरायज स्टॉकिस्टा कडल्यानूच घेतात. द स्टॉकिस्ट विच हॅज बीन अपॉइंटेड बाय द कंपनी. आनी एक तुका ऑनलायनाचें सांगता की जेन्ना थोडे कोण आतां ऑनलायन मागयता दोतोर एकदम बंद करता मेडिसीन. ही म्हणटा आतां नाका तूं ते तांकां दिवंक वच ते एक्सेप्ट करना. ही आमची लोकल केमिस्ट आनी तांच्या भितरले डिफरन्स. आणि एक हे आसा पोस्टलान एक हे चल्ला की तुमची फार्मासी आसा पळय ज्यो लोकल तेंच्यांनी भायल्यान हे दिल्या चलोवपाक दिल्या मारवाड्यांक बीन चलोवपाक दिल्या तांकां कांयच मेडिसिनाचो काय गंध ना. अश्यो खूब केसी येयल्ल्यो आसा. तेजेर तुमी कितें एक्शन? ताजेर हांव तुका एकूच स्पश्ट सांगता. हांगा पळय आमची पळय इंडस्ट्री आसा. आमची इंडस्ट्री इज अ रेग्युलेटेड इंडस्ट्री. ताका रुल्स अँड रेग्युलेशन लागता 1940 आनी ते केल्या शिवाय ते हे केल्या शिवाय कांयच जायना. सो ते जर ते हातून बसतात दॅट इज बीइंग गवर्न बाय द ऑथॉरिटीज. ना इनफॅक्ट एज अ एसोसिएशन हांव तुमकां सांगता जेन्ना जेन्ना आमकां अशें कळटा आमी सगळे कोणी तुमचे असले भाव सुद्दां सांगतात की अरे कितें चल्लें रे अमीत थंय कितें चल्लें म्हणटी फार्मासिस्ट हाजेर आमी स्वता FDA कळटा. आमची FDA इमिजिएटली नेक्स्ट डे वता आनी हाजेर एक्शन घेता. कित्याक आमकां FDAचो रूल इतलो स्ट्रिक्ट आसता आनी तांचें इन्स्पेक्शन इतलें स्ट्रिक्ट आसता. इवन होलसेलान वता तेन्ना पयलीं 10 प्रोडक्ट आतां ते 15 प्रोडक्ट काडटात आनी ते सगळे हाका धाडटात टेस्टाक. तातलो खंयचोय एक प्रोडक्ट फेल जालो न्ही ताका मागीर जो प्रोसिजर आसा तो प्रोडक्ट कित्याक फेल जालो ते कंपनी वता. हांवें प्रश्न केलो अशें जे जाता तेच्या खातीर तुमी कितें ना म्हणून आमी असले कितें आमच्या नजरेक जशें आयलें न्ही की आमी इमिजिएटली FDA कळयता. FDA वता आनी दे टेक द एप्रोप्रिएट एक्शन. बेसिकली हे पळय म्हणटा तुमी न्ही भायर येवन हें करता ते फर्स्ट एंड फोर्स्ट आमचे मेंबर न्ही. वी मेक आवर मेंबर्स आफ्टर स्ट्रिक्टली व्हेरीफायिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द फार्मासिस्ट एंड द ओनर. ते आमचे मेंबर आसना. आनी जेन्ना आमकां कोण येता बाबा कितें हांगा कितें स्क्रुपुलस चल्ला तुमी पयलीं आसतलें किंवा हांव अध्यक्ष सुद्दां आसतना की आमी इमिजिएटली एज एन एसोसिएशन आमी वचून अपील करता तांकां सांगता बाबा अशें करता ते फाल्स करचें न्ही म्हणून. आनी आमकां दिसलें की हांगा खरेंच वायट चल्लां तर आमी FDA कळयता की अशें चल्लां की हें करचें न्ही म्हणून. आणि एक रिसेंट केस आशिल्ली वेर देर वॉज अ फार्मासिस्ट वॉज रनिंग अ स्टोर. तर द गोवा स्टेट फार्मसी काउन्सिल who gives us the certifications of the being a pharmacist, registered pharmacist म्हणून certification जे येता which is a must for the FDA. It comes from this Goa State Pharmacy Council. थंय there is a rectification going on, there is a check going on. From there it has been returned to the previous government where the candidate has passed on from. It is found out whether the candidate has actually completed his examination from there. If not, we have detained him as a pharmacist, and there are cases where they have lost their certifications. ना पता ना त्याने किती म्हटलं की कोस्टल बेल्टात ते म्हटलं की लायसन्स फार्मसीचे घेता हांव घेता बरोबर. आणि हांव सबलीच करता म्हणजे कोण बोलतात चलयता अशें ना there are not many of our people, there are not many of us. मोजक्यो Very केसी well. आसतल्यो पूण ते तशें सुद्धा जालें न्ही जाल्यार FDA ताजेर इमिजिएटली आयज पळय तुमी म्हणटा भायले चलयता न्ही is basically given by the goons on rental basis their premises. Premises Not rental. pharmacies are not given by Pharmacies lease करून मेळना. हांव म्हणना ना आसतले एका दोन लायसन कॅनॉट बी लिस्ट. लायसन लायसन तेजे आसता पूण ते- ना 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 ना, ना, लायसन ना. केन्नाच तुका न्ही आनी कितें आसा फार्मासिस्ट वो कंपल्सरी आसा. व्हेरी मच कंपल्सरी. तूं आज खंयचे Yeah. फार्मासीन
आमकां फार्मासिस्ट हो कंपल्सरी आसा. पूण तशें आसा चल्ला म्हणून तुमकां जाता तुमी कितें हें करता काय म्हणून. ना तेच हांवें सांगलें ह्यो त्या केसी जर प्रमाणे असल्यो कितें आसा न्ही अवश्य आमच्या नजरेक हाडच्यो फुडलें कितें एक्शन आसा तें विल गेट Immediately ती बंद करतली, अशी समज आसतली. कित्याक हे हांगा तातल्या जो हांगाची पळय एफडीए आसा न्ही इज व्हेरी एक्टीव एंड अलर्ट. केन्नाय कितें प्रॉब्लेम आसता ते इमिजिएटली एक्शन घेता. सो दॅट वे हियर एफडीए इज व्हेरी एक्टीव. जेनेरिक मेडिकल वाले सहभागी होणार ह्या जेन्युइन Generic. जेनेरिक आम्ही आम्ही सर्वांना सगळ्यांना आव्हान विनंती केलेली आहे करतो. आणि तुमच्या माध्यमातून पण आम्ही आव्हान करतो. विनंती करतो की सगळ्यांनी याच्यात सहभागी होऊन आम्हाला सहकार्य करावं. थँक्यू. मध्ये तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.